ची मंथली मिटींग आशिल्ली आणि ह्या मंथली मिटींगेक जे म्हणजे आमचे फाटले मिनिट्स आसतले म्हणा किंवा एक्सपेंडिचर आसा बाकी सगळ्या विशयाचेर आणि जे प्रपोजलां जे जिल्हा पंचायत मेंबरांनी जे फंड आपलो युटिलायज करपा खातीर दिवपाक जाय ती सगळी आज तांणी दिल्ली आसा सगळ्यांनी आणि त्या संदर्भातली आज सगळी मिटींग आशिल्ली. मेन ठराव म्हणजे आमकां नॅचरल कॅलॅमिटीज ह्या दिसांनी सगळे कडेन म्हणजे प्रत्येक कडेन आमकां आयकुपाक येता की खंय हांगा बुडलें, कोणाचें घर पडलें, कोणाच्या घराचेर झाडां पडलीं, हें सगळें आमकां आयकुपाक येता. आणि पूण तें करतले जाल्यार आमकां जिल्हा पंचायती कडेन तसो म्हणजे एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आमचे कडेन कांय येना. आमकां एक 50,000 वर्साक 25 मेंबरांक स्पेंड करपा खातीर आमचें हें आसा. म्हणून त्या प्रत्येकाक 2-2 हजार रुपया पडटा. ते 2-2 हजार रुपयान आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर जेन्ना पळय अशें कितें आयलें की जशे लोक पंचा कडेन वता तशे पंचायती कडल्यान कांय थोडे कडेन कांय जबाबदारी घेवन काम केलें वचना आनी तेन्ना ते जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन येता आनी जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन एक 2 हजारान आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर ते वाडोवन घेवचें ह्या संदर्भांतलो एक ठराव घेतिल्लो आसा.